John chapter 8 verse 12. जेसू परत्यान तांचे लगी उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळो कान सोलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. तुम्ही देवाचे मंदिर आणि देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार करून आसा म्हूण तुम्ही नेणात. Job chapter 42 verse 2. तू सगळें करूंक शकताय आणि तुका कांयच असाध्य नाही म्हूण हांव जाणा. Exodus chapter 14 verse 13. भिये नाकात, थीर रावा आणि सरस्पर आज तुमका सोडोवच्या खातीर कितें करतलो म्हूण तुमी देखतल्यात. Psalm chapter 103 verse 13. जसो बापय आपल्या भुरग्यांची दया करता, तसो सरस्पोर आपल्या भियेतल्यांची दया करता. Psalm chapter 115 verse 11. सरस्परा भिवून चलतल्यानो, सरस्पराचेर विश्वास दवरा, तो तांचो आदार आणि तांची ढाल. Psalm chapter 116 verse 5. सरस्पोर दयाळ आणि नितीवंत, आमचो देव काकुळदार. Matthew chapter 21 verse 22. जे कितें बावरतान तुम्ही मागतात ते सगळे तुमका मेळटले. Psalm chapter 138 verse 7. विघ्नांनी म्हाका वेडो घाल्यारी तू म्हजो जीव सांबाळताय. मुझे रागान जळतेल्या म्हज्या दुस्मानाचे तुजो हात तू उबारताय. तुजो उजवो हात म्हाका निवारता. Malachi chapter 3 verse 20. पूण तुमका म्हज्या नावाची भिरांत धरतल्या नितीचो सूर्य उदेतलो आणि ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली. Psalm chapter 138 verse 3. हांवें तुका उलो मारलो त्या दिसा तुवें म्हाका जाप दिली आणि म्हज्या आत्म्याक धैर्य दिलें. Psalm chapter 10 verse 12. उठ सरस्परा, तुजो हात उबार, देवा दुबळ्या धाकट्यांक विसर नाका. Psalm chapter 51 verse 10. एक निर्मोळ काळीज म्हाका रोसून दी, देवा एक नवो तिरोत्मो म्हजे भितर घाल. जेजूच्या असर्याचो नियाळ, कानाक घान श्रीयेचो भावार्थ. Mark chapter 7 verse 24 to 30. जेजू थंयचो बायसन तीर आनी सिदोना लागीं प्रांत्याक गेलो. थंय तो एका घरांत भितर सरलो. ह्या विशयान कोणायकी कळीत आसचें ताका नाका आसलें, पूण ताच्यान गुपीत उरोंक जालें ना. ताचे विशयान एका स्त्रियेन आयकतच ती भितर सर ताच्या पांयांक पडली. तिच्या धाकटे दुवेक देंवसार लागलो. ती एक अणभवर्ती, जल्मान सिरो पेनिन्सिया प्रांत्याची. आपल्या दुवेक लागलो देंवसार धांवडयचे म्हणून ती परांतूंक लागली. पूण जेजून तिका सांगले, पहिले भुरगीं खावन धदोशी जावं दीत. भुरग्याचो उंडो कांड सुण्याक उडोवचो समान. ती जाप दिवन म्हणाली, ते नीज दनिया, तरी भुरग्यांनी उडयलो उंड्याक उडके मेजा पोंदाक आसलेली सुणी खातात न्हय. तवळ जेजून तिका सांगले, असली जाप दिल्ल्याक तुवें घरा वचयेत, तुजे दुवेचो देंवसार सुटलो. अशी ती घरा पावल्या वेळार तिची धूव हांतुरला न्हिदोन आसलेली तिने देखली. तिचो देंवसार सुटुल्लो. John chapter 14 verse 6. दिसून ताका जाप दिली, हांव सुवाळ, सत आनी जिवीत. म्हजे मारिफात गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानी बापाचो वचोंक जायना. John chapter 14 verse 2. म्हज्या बापाच्या घरांत जायती कुडां आसात. नांत जाल्ली जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच सांगतो. हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता. John chapter 14 verse 20. हांव म्हज्या बापा थंय आनी म्हजे थंय आनी हांव तुमचे थंय आसा म्हूण त्या दिसा तुमी समजतल्यात. John chapter 16 verse 20. सतच हांव तुमकां सांगता, तुमी सुस्कान रडतल्यात, पूण संवसार तवळ कुशाल बरीत आसतलो. तुमी दुखेस जातल्यात, पूण तुमचे दूख संतोषान बदलतले. Matthew chapter 6 verse 34. फाल्याचे चिंतून कंत करिनाकात, फाल्याची कंत फाल्याक, आयची कंत अधिक पुरो. Matthew chapter 5 verse 6. देवाची खुशी करूंक बुकेतात आनी ताणेतात ती कितली बागी, ती दादोशी जातेली. Matthew chapter 6 verse 33. देखून सदां तुमी पहिले देवाचे राज आनी ताची खुशी, आनी ह्यो सर्व वस्ती तो तुमकां दितलो. Jeremiah chapter 32 verse 27. हांव सरेस्पोर सगळ्या मनशाकुळाचो देव, म्हाका कितें आसा आद्य. एवकरिस्ताची असर्या
नियाळच्या वेळार उसारची जेजूची 10 उतरां. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 35. जेसून तांकां सांगलें, हांवसू तो जिविताचो उंडो. म्हजे सृश्टी येता तो केदींच बुकेवचो ना. म्हाका सत म्हणटा तो केदींच ताणें वचो ना. जॉन चॅप्टर 11 वर्स 40. जेसू तिका म्हणालो, तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली म्हूण हांवें तुका सांगलां न्हय. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12. जेसू परत्यान तांचे लेगीत उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. जॉन चॅप्टर 7 वर्स 37. परबेच्या निमाण्या आनी चड दाबाच्या दिसा जेजू उबे रावन व्हडल्या ताळ्यान म्हणालो, कोणीय ताणयला जाल्यार तो म्हजे सरशी येवं आनी पियेवं. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 6. जेसून ताका जाप दिली, हांव सुवाड सत आनी जिवीत. म्हजे मारिफात गेल्ल्या शिवाय कोणायच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना. जॉन चॅप्टर 10 वर्स 11. हांव बरो गवळी बकऱ्या पासत आपलो जीव दिता. मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्स 27. पूण तेच घडये जेजू तांचे लेगीत उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांवसू तो, भिये नाकात. जॉन चॅप्टर 12 वर्स 46. हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला. देखून म्हाका सत म्हणटालो, काळोखांत उरचो ना. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27. समाधान तुमचे ते हांव दवन वेता, म्हजें समाधान तुमकां दिता. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी कंत करची सोडा, तुमी भियोवचे नाका. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 1. तुमी कळवळचे न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा आनी मुजेरय विश्वास दवरा.